बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 120:1 पहिली आणि दुसरी ओळ. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आधार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. मगचनो आमकां सदांच दिसपडते आधार दिवचो देव आजून पर्यंत आमकां आधार दिवन आयिल्लो आनी मुखारी आधार दिवचो ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजार जाता. ताका आमी नामान करया, आराधन करया. तिंबी गेल्या गावया आमी हें भजन. आया हूँ तेरे द्वार, अर्पण है मेरा तन मन. आया हूँ तेरे द्वार, दर्शन दो भगवन. 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 सुम्याचें दर्शन घेवं, सुम्याचो आधार मागोवंक आमी आज परत संगता मेळ्ळ्या. ते सुम्याक आमी नमान करतना, आराधन करतना ताचे सुवें हो वेळ करसीत आसतना ताचो आदार आमकां लाभता. दिसान दीस आमकां आदार दिवचो देव हो पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार जाल्लो तो देव. ताची कृपा ताचो आदार आमकां दिता. ताका नमान करया, ताका मान करया. तो आमचो सुमी म्हणून आमी वळखुया. लाया हूँ मेरा प्यार चरणों में भगवन. लाया हूँ मेरा प्यार चरणों में भगवन. आया हूँ तेरे द्वार, दर्शन दो भगवन. आया हूँ तेरे द्वार, दर्शन दो भगवन. आया करता अर्पण है तन मन. आया करता अर्पण है तन मन. आया करता अर्पण है तन मन. आया आया करता अर्पण है तन मन. आया हूँ तेरे द्वार, दर्शन दो भगवन. 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 दर्शन दो भगवन. दर्शन दो भगवन. दर्शन दो भगवन.
दर्शन दो भगवन. सुमेच्या हजरपणांत आमी आसां. सुमी क्रोसू ह्या सक्रामेंतांत हजार जाला. आमकां आदार दिवचो तो देव, सर्गांनी संवसार रचलो तो देव. आयचे दिसा आमी नियाळ्या हें कीर्तन 120 साम 121 इस्रायलाचो राखणो बुवा पुरवायचें कीर्तन. ह्या वखदां आमी सांगता हें कीर्तन आमी म्हणया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां. खंय तावन येता म्हजो आधार, खंय तावन येता म्हजो आधार. सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आधार, सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो म्हजे पांय निसरूंक दिवचो ना, तो म्हजे पांय निसरूंक दिवचो ना. तो म्हाका राखता तो निदाना, जो म्हाका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पर म्हजो राखणो, सर्वेस्पर म्हजो राखणो. तो म्हाका सावळी दिता, तो म्हाका सावळी दिता. सर्वेस्पर म्हज्या उजव्याक आसा, सर्वेस्पर म्हज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य म्हाका बाद करचो ना, दिसाचो सूर्य म्हाका बाध करचो ना. आनी रातचो संद्रेम म्हाका त्रास दिवचो ना, आनी रातीचो चंद्र म्हाका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर म्हाका राखतलो, सर वायटांतो सर्वेस्पर म्हाका राखतलो. तो म्हजो जीव राखतलो. तो म्हजो जीव राखतलो. हांव भायर भितर सरतना सर्वेस्पर म्हाका राखतलो, हांव भायर भितर सरतना सर्वेस्पर म्हाका राखतलो. आतां आनी सदांकाल. आतां आनी सदांकाळ. आमेन, 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 आमेन. आमेन. एक घडी बर आमचे दोळे आमी दंपिया. सुम्यान आमकां जायतो आदार, जायती कृपा आमच्या जिवितांत दिल्या आज पर्यंत. आमचे थंय तो विश्वासी जाला आनी आयच्या दिसाय तो विश्वासी जातलो, आनी आमच्या मुखल्या जिवितांत फुडल्या दिसांनी तो विश्वासी जाता. कित्याक तो आमचो राखणो जावन आसा, तो आमकां सांबाळटा. देखून त्या सुम्याक आज परत आमी नव्यान अर्घां दिवया, ताका आमी महिमा दिवया, ताचें नांव आमी वाखणया. गावया आमी गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत H73 पेज 110 H73. ताळयो भेटून संतोषान सुम्याक आमी अर्घां दिवया. अर्घां दिवया आमी सौम्या करसिया, महिमेकताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सौम्या करसिया, महिमेकताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सौम्या करसिया, महिमेकताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सौम्या करसिया, महिमेकताचे आमी गितां गावया. आमच्या आत्मान ताळयो भेटून सुम्याक ताच्या नांवाक, ताणें दिल्ल्या आदाराक, ताणें दिल्ल्या कृपेक, ताच्या मानाक, ताच्या महिमेक पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, उंचा येता देव आमचे मागणे आयकता. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, उंचा येता देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्घांता का ससना ससना, उपकारता सोबावळ्या. देखून अर्घांता का ससना ससना, उपकारता सोबावळ्या. अर्घां दिवया, अर्घां दिवया आमी सौम्या करसिया, महिमेकताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सौम्या करसिया, महिमेकताचे आमी गितां गावया. निरंतरी आमचो देव तो निदाना शेमेना, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. त्या आमच्या देवा येदोळ आमकां राखून सांबाळलेलो देव तो, ताका निरंतरी अर्घां दिवया, ताची स्तुती करया, ताका वाखणया, ताका नांव वाडया, ताका महिमा दिवया.
इस्रायल असो देव खंडित निदान विस्तार परजेक्ताचे केदी साडीना इस्रायल असो देव खंडित निदाना विस्तार परजेक्ताचे केदी साडीना देखलो नरगाता काससना सासना उपकारता सोबावडिया देखलो नरगाता काससना सासना उपकारता सोबावडिया अर्घान दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेकाचे आम्ही गीतां गाव्या अर्घान दिव्या आम्ही सोम्या करसिया महिमेकाचे आम्ही गीतां गाव्या वैदसो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां पयलो देव आमकां सांबाळता आमी आज अर्घान दिता अमृतीक तरान उडास करता जल्म दिवसाचरण करची डेविन मेंडोन्सा पर्ल लोबो पुणे मेल्विन लॅन्सलॉट सिक्वेरा काद्री स्टीफन लसरादो बांडूप ॲस्टन फुटाडो मुल्की ह्या बाबींनी सुवे मेळोन 12 जणांनी हांगासर ते संवादडिल्लीं आसात जायत्यो जणांनी तुमयान तांकां केल्ले उपकार आमकां कळीत केल्यात तांचीं नांवां थोड्यांची नांवां ह्या परी आसात आमकां अर्गांदेक विचारतात मारिया डिसोजा किनिगोळी मार्क हेलेन फर्नांडीस उडुपी परपेट डायस कारवार आनी 12 जाणां भाव भयणी आमचें आराधन दिसपडतें पळोवन आराधनान भाग घेवन मिसान भाग घेवन मागणें करून जायते उपकार सुम्यान केल्यात ताचो विश्वासी मोग तांकां कळीत केला आनी आमकां पयलो तो सोमी सांगाता हाडसो सदांच सोमी ताणें सांबाळ्ळा देखून आज सगळां सुवे मेळोन परत आमी ताका अर्गां दिवन गावया ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळटा ताळयो पडोवन तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळता तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळटा देखलो नरगाता काससना सासना उपकारता सोबावडिया देखलो नरगाता काससना सासना उपकारता सोबावडिया अर्गान दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेकाचे आमी गीतां गाव्या अर्गान दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेकाचे आमी गीतां गाव्या हालेलुया 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 मगाळ भावीनो आयच्या दिसा आयच्या मिसांत आमकां श्लोक आयकूंक मेळटा हो श्लोक जावन आसा जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा जसो गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा मगाळ भावीनो आमी बायबल उक्ते करून वाचतना एक पावटी बायबलान म्हणटा सुमार 8,000च्या चड बसावण्यो आसात 8,000+ आनी तातूंत एक बसावणी सोमी आमकां सदांच दिता दिसपडतें जावन आसा भिये नाका म्हणून भिये नाका जिवितांत कितेंय जावं कालय जावं कितले कश्ट आयल्यार ओडणी हांवें म्हणचें उदक नाका तितून आयल्यार ओडणी कोण देवाचेर विश्वास दवरता कोण देवा थंय जियेता कोण देवाक लागीं सरता सुमी उदक नाका तितून आयल्यार आमकां बुडोवंक सोडिना भिये नाका म्हणून दीस पडते म्हणटात बायबलान 366 टायम्स 366 पावटी सुमी म्हणटा म्हळ्यार हर एक दिसा वर्साच्या हर एका दिसा सुमी आमकां म्हणटा भिये नाका हांव आसा म्हणून देखून बायबलांतल्यो बसावण्यो आमी नियाळतना आमी म्हणटा आमच्या सर्वेस्परान जायत्यो हांवें म्हळ्यार 8,000ची चड बसावण्यो दिल्यात आनी ताच्यो बसावण्यो जेजू क्रिस्त थंय वय जाल्यात वय वा आमेन जाल्यात म्हळ्यार जेजू क्रिस्त थंय त्यो जारी जाल्यात आनी देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा हेब्रेवाचें पत्र आमी काडल्यार आवस्वर 10
20:3 हांव वाचतां. हें देवाचें उतर तुमकां आज आमच्या मतींत आसूं. आमी आज मागता आसतना Hebrews chapter 10:23 आमी पासारतांव तो बरवसो तिरासनेन सांबाळया, कित्याक आमकां बसावनी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. आमचो देव विश्वासी. सोर बसावण्यो ताणें दिल्यात तर तो जारी करता. आनी जेजू तें त्यो जारी जाल्यात. देखून तो विश्वासी म्हणून आमी तो भावार्थ सांबाळून तिरासनेन कितें करी जाय, त्यो बसावण्यो नियाळ करी जाय. त्यो बसावण्यो आमी घे जाय. त्यो बसावण्यो घेवन आमी मागी जाय. हांवें म्हणजे आमच्या जिवितांत कितले तत्वार वा कश्ट आसात, हर एका आमच्या गरजेक बसावणी आसा. देखून जेन्ना आमी एक गरज आमची सोम्या मुखार दवरून ताची बसावणी घेवन मागता, त्यो बसावण्यो घेवन मागता आसतना जेजू थंय जारी जाल्यात आनी आमी बाती येवन उसारतना त्यो आमचे थंय जारी जातात. फाटल्या दिसांनी सबार जाणां वा हर एक दीस म्हाका मागणें विचारतात. जायतीं जाणां मॅसेज करन, वॉट्सॅप करन वा फोन करन, फादर मागा म्हणून. हांवें तांकां एक देवाचें उतर दिवचें. खंयची तांची गरज, त्या गरजेक एक देवाचें उतर दिवचें. थोडीं जाणां तें देवाचें उतर दिता आसतनाच बरीं जाता. थोडीं जाणां तें देवाचें उतर कान घेवन ती मागोवन दिसपट तें रिपीट कर, नियाळ उसारले वरवीं बरीं जाल्यात. आनी म्हाका दुबाव ना, कित्याक हांव देवाचें उतर दितां तर हांव दुबाव करना. तो देवाचें उतर ताणेंच दिल्लें, तोच देवाचें उतर. जिजस इज इटर्नल वर्ड. तर ताचे थंय त्यो आमेन वा त्यो जारी जाल्यात, त्यो वही जाल्यात, तर आमी तें देवाचें उतर घेवन मागता आसतना आमचें थंय जारी जाता. देखून दुबाव ना. देखून देवाक लागीं सरता आसतना आमी अशें लागीं सरा जाय. मागतना देवाच्यो बसावण्यो घेवन आमी मागी जाय. कित्याक रोमाकारांचें पत्र 10:10 म्हणटा, काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका नितीवनपण आसा तें खरें, पूण तोंडान तुवें उसारले वरवीं तुका तारण लभता. तोंडान तुवें उसारल्यार तुका सोडवण आसा. देखून देवाच्यो बसावण्यो आमकां कळीत आल्यार पावना, पूण आमी उसारी जाय. आनी आमच्या एक गरज कितें आसा, त्या गरजेक एक देवाची बसावणी कान घेवन आमी मागी जाय. आज आमी मागया ह्या घडये. कित्याक आमकां आपयलेलो देव विश्वासी. जशें तो गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा, तशें सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा, आमकां आदार दिता. एक घडी पर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या घडये आमी मागया. 2-3 बसावण्यो हांव काडटां. ह्यो बसावण्यो आमच्यो करन. ह्यो बसावण्यो जेजू थंय जारी जाल्यात, त्यो वही जाल्यात, त्यो आमेन जाल्यात म्हणून समजोन आज आमी ह्या घडये मागया. आमचे दोळे धांपया. कसली आमची गरज आमच्या मतीक हाडया. कसली ती गरज जावं, केदी वर्ती, कितल्या कश्टांची ती जावं. सोम्याक साद म्हणलें कितेंच ना. सोमी सक्कड करूंक शकता. तो आमकां राखता, सांबाळटा. तोच आमकां आदार दिता. देखून आज ह्यो बसावण्यो आमच्यो करन आमी मागया. म्हजे उपरांत तुमी सांगा. सोम्या जेजू, तुवें म्हळाय, सतस हांव तुमकां सांगता, सतस हांव तुमकां सांगता, मागा तुमी घेतल्यात, मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, सोदा तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें, आपलें हांव बोडयता, सोदता आनी मागता, सोदता आनी मागता, ही कृपा म्हाका तूं दी. कृपा म्हाका दी. कसली कृपा आमकां जाय, कसली गरज आमची सगळी सोम्याक ह्या घडये कळीत करया. परत एक पडी म्हजे उपरांत सांगा. ए सोम्या जेजू, तुवें म्हळाय, सतस हांव तुमकां सांगता, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी म्हजे नांवी, तुमी म्हजे नांवी, कितेंय बापा लागीं मागल्यार कितेंय बापा लागीं मागल्यार तो आमकां दितलो. तो आमकां दितलो. आपले तुज्या नांवान, आपले तुज्या नांवान हांव बापा लागीं मागता, बापा लागीं मागता, ही कृपा म्हाका दी. ही कृपा म्हाका दी. कसली कृपा, कसली गरज. कोणायकी खंत बेजाराय आसा, कोणायकी पिडाशिडा आसा, कोणायकी भलायकेची कृपा जाय, कोणायकी रीण आसा, रिणांतावन सुटका, फायनान्शियल ब्लेसिंग, कोणायकी कुटुंबांत तत्वर आसात, कोणायकी आमच्या घरांत कुटुंबांत मोगाचीं कश्टांत आसात, जिवीत मरणा मदीं झुजतात. सगळ्यांक आमी समर्पण करया. कोणें आमचे कडेन आज मागणें विचारलां, मागा म्हणून सांगलां,
तांचो उडास करया आनी परत एक पोटी आनी एक बसावनी सुमयाचे आमी उसारया म्हजे प्राण सांगा येसुमिया जेसू येसुमिया जेसू तुवें म्हळाय तुवें म्हळाय सतत हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सर्ग आनी संवसार सरात सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजीं उतरां केदींच सराशिनांत उतरां केदीं सराशिनांत म्हजीं उतरां केदींच सराशिनांत उतरां केदीं सराशिनांत ह्या तुज्या उतरांचेर ह्या तुज्या उतरांचेर ह्या तुज्या बसावण्याचेर बचावणेचेर पात येवन हांव मागतां पात येवन हांव मागतां ही कृपा कृपा हे मागणे तूं स्वीकार कर स्वीकार कर हालेलुया 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 अर्गान जेसू अर्गान जेसू होगलाब जेसू होगलाब जेसू महिमान जेसू महिमान जेसू स्तुती जेसू स्तुती जेसू वंदन जेसू वंदन जेसू हालेलुया 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 आमचे दोन्ही हात उबारया आणि निरंतर स्तुती करया आणि मागया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Lord bless us. Sumya tuझे बोधवी तुका महिमा Sumya saslan balda. तुझे बसावणे Sumya तो आमचे ते इशारे करता या स्कौल आमचे एकल्या. आमचे एक मागणी आमची ते सवा Sumya एक गरज आमची कुटुंबा मोगाच्या समाधान तू कष्ट दिल्या निराश Sumya निराश जाल्ल्यान सलवणी म्हण बघल्या सगळ्यांक Sumya सुटका दे सलवण दिन your name bless us heal us deliver us sanctify us तू समजी जतन घे Sumya तू समगादार दे तू आमचो राखणो आमचो घोवडे आमचो सांभाळणार जावन आसा we praise you we thank you we glorify you hallelujah 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 Lord इंगंतर आमी गावया आमचे समर्पण आमी करया I13 page 116 तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्माना तावन कन पारो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्माना तावन कर पारो तुंस पुरो Sumya तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो तुंस पुरो Sumya तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो हय Sumyaक आमी सांगया तूं म्हाका पुरो तूं म्हजो गवळी तुंस म्हजो आधार तुंस Sumya सगळें करूंक शकताय तुका साद म्हणलें कितेंच ना आमी आमचे समर्पणास करता आसतना सगळे आमची गरजो मागणी ते सवां मेळीत आसा आमचो भावार्थ आमी उसारया परगट या Sumya तें ताची कृपा आमचे थंय देवोन दी आमच्या गरजांनी देवोन दी आमच्या कुटुंबांनी देवोन दी आमच्या मोगाच्या मनशां थंय जांचे खातीर आमी मागता तांचे थंय देवोन दी भावार्थान विश्वासान आमी मागया तुंस आदार म्हाका तुंस आदार तुंस सरगार पावोमचें दार तुंस आदार म्हाका तुंस आदार तुंस सरगार पावोचें दार वाट चुकलेल्यांक तुंस फुडार पातकी मनशांक माफुदार वाट चुकलेल्यांक तुंस फुडार पातकी मनशांक माफुदार तुंस आदार Sumya तुंस आदार तुंस सरगार पावोवचें दार तुंस आधार Sumya तुंस आधार तुंस सरगार पावोचें दार ओय Sumya तुंस आमचो आधार तुंस आमचो गवळी आमचो आसरो तुंस आमची भलायकी तुंस आमकां Sumya आमकां घट करताय भावार्थान आमच्या बरोवशान देस परतें तुजे मुखार आमी येता तुजी कृपा आमी सोडता Sumya
आणि आयच्या दिसा प्रत्येक पावटी आमी मागता आमचे कसलीर आमी मागता आसतना आमची मागणी तेसवा आमचें कुटुंबां आमचेर एक तत्वार कश्ट आमी बेडयत आसतना आमी उडास करता प्रत्येक तरान आज कुटुंबा खातीर मागणें विचारता बिना आनी जया डिसूज ताकोडे बऱ्या भलायके खातीर बेगीन बरें जावंक शाक महेश कारकोळ तशेंच फिलोमेना किन्निगोळी हांचे सगळें आस सवार कश्टान कोरोना पिडे निमती ओळवळटल्या भाव भयणीक आमी खातीर आमी मागया कॅन्सर एड्स किडनी लिवर पोटाचे समस्ये कुडीची रियेक कितें भलायकी नातिल्लीं आसात भलायकेचे समस्या आसले तांचे खातीर आमी मागया तसोच आमी आमचे खातीर जीव दिल्लो रगत वरयल्लो ताणें आमकां उतर दिलां ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या त्या गायाच्या सक्तेन तुमी सगळ्यांक बरें करूं म्हूण आमी मागया तशा गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या तो आमचे खातीर घायलो आमचे खातीर ताणें रगत वरयलें जीव दिलो आमची पातकां पिडा शिडा काडलो सुमी आमकां सांबाळचो आमचो गवळी तो तांचे खातीर मागता आसतना उडास आमी काडटा वास अंतरलेल्या समेस भाव भयणी सपल गदिल्ल्या आत्म्या खातीर मागणें विचारता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट शांती नोरोना कुवेट मरीना पिंटो इस्रायल हांचे सगळें आमी मागता वांचलिना आनी काश्मीर डिसोजा फारेल जॉन पायस नारावी फेडरिक मंतेरो मँगलोर पियूस मिरांदा जुलियाना आनी कार्मेलिन फर्नांडीस कारवार लिओ बाल्तजा डिसोजा किन्निगोळी फिलोमेना फर्नांडीस अत्तावर बोना हिलारी डिकॉस्टा मूडबिद्री जुलियाना कॅस्टेलिनो गास्पर मंतेरो हिलरी लोबो पानीर प्रभु आर्थर पिरेरा कुंदापुर लिडिया डिसोजा मणिपाल लूसी आणि कास्पिर मिनेजस ॲलिस आणि अँथनी जॉन रोड्रिगस मँगलोर हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्यांचो आमी उडास करया तांचे खातीर आमी मागया तांकां समी ससान विश्रेव दिवं हरी एकल्यांक आदार कृपा दिवं सोतो देव देखून आमचे दोनी हात आमी उबारया सात जातला दिंबी घालया हात उबार सुमयाचो आदार सुमयाची कृपा सुमयाची बेसवा आनी हरी एक जे कितें सुमी आमचें थंय करता भावार्थान ताका उलो मारया समर्पण करया तुंच फावो म्हाका तुंच फावो सुमया तुंच फावो म्हाका तुंच फावो तुंच मोचे वाटेक दिवो तुंच फावो म्हाका तुंच फावो तुंच मोचे वाटेक दिवो जीव दिलोय धांवडावन काळो बरवशाचे कीन फांकोण जीव दिलोय धांवडावन काळो भरवशाचे कीर फाको तुंच फावो सोमया तुंच फावो तुंच मोचे वाटेक दिवो तुंच फावो सोमया तुंच फावो तुंच मोचे वाटेक दिवो तुंच पुरो सोमया तुंच पुरो तुंच मोजो गवळी बरो तुंच पुरो सोमया तुंच पुरो तुंच मोजो गवळी बरो तुंच आदार म्हाका तुंच आदार तुंच सरगार पावोवचें दार तुंच आदार सोम्या तुंच आदार तुंच सरगार पावोचें दार तुंच फावो सोमया तुंच फावो तुंच मोचे वाटेक दिवो तुंच फावो सोम्या तुंच फावो तुंच मोचे वाटेक दिवो आमी तकली बगावया सोम्याचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या त्या सवांचेर जोन घेवया
प्रविष्ट गीता में कड़िया दैवी गायन बुकांत ये 18 पेज 26. वंदिया सर्वेस पोराता का नावाड्या महिमाताची गाजोया वैभवता सो प्रगट्या वंदिया सर्वेस पोराता का नावाड्या महिमाताची गाजोया वैभवता सो प्रगट्या गीताचे गाव्या मधुर नादा गाव्या स्तुतिताची उल्हासा बाप तो सर्वांसो मोगानम कापोसो बाप तो अधिक मोगासो वंदिया सर्वेस पोराता का नावाड्या महिमाताची गाजोया वैभवता सो प्रगट्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, ह्या सकाळच्या वक्ता आमी सगळीं ह्या वदी भोंवती एकठांय जाल्या सुमिया जेजूचे पवित्र बलिदान पेटोवच्या खातीर आयच्या वांजलांत या आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आमच्या जिवितांत कसलेय कश्ट आसूं दी, कसलेय नश्ट आसूं दी, कसली पिडा आसूं दी, ताचे थावन आमकां भायर येवंक आपोवन दिता. त्या समेती आमचो बरवसो धरूंक तो आपोवन दिता. आमच्या जिवनांत आमच्या दिसभर जिवनांत त्या समेती बरवसो धरण्या खातीर ताचे लागचे ताचे थावन पयस केल्ल्या खातीर ताचे विरोध आमी पाप केल्ल्या खातीर ताचे लागचे आमी भक्साने मागया आनी ह्या पवित्र रितीन फावते बरी वांटा घेवच्याक आमकां आमी तयार करया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हा उसार सांगता. मनान चिंतन तनाव सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातन्या केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत तुगे सदांच अवकार मरये सगळ्या दिताक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हूण मागता. सर पुजुदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. कानवाळ्या बापा बागेवन आमकार मरयेक जेजूच्या मातेक आमी भक्तीन वंदिता. तुजे दयाल विनवणेन सगळ्या संकटांतल्यान आमकां निवा आनी तुजे आमचे शांतीन आमी सदां जियेशेंक आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करव देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्यान एकवटान जियेता आनी रसभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. झेकरिया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन दिसलें. आपल्या हातांत मेजपाचें सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय?
ताणें म्हळें हांव जेरुजलमाचें माप घेवंक वेतां, तें कितलें रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. तेन्ना म्हजे लागीं उलयतालो तो दूत फुडें सरलो आनी ताका मेळोवंक दुसरो एक दूत आयलो. ताणें म्हाका म्हळें धांव आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुजलेमाक पागर आसचे न्हय, कित्याक ताचे भितर मनशां आनी गोरवां व्हड संख्येन आसतलीं. हांवूच जातलो ताचे भोंवती एक उज्याचो पागोर, उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. सियोनाचे धुवे गायन कर आनी संतोश करीत जा, कित्याक तुजे मदें वस्ती करूंक हांव येतां, उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा जायतीं राष्ट्रां सर्वेस्पराशीं येतलीं, तीं ताची परजा जातलीं आनी हांव तुजे मदें वस्ती करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जानांगनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें प्रगट करा. इस्रायलाक झुस्पटलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळटलो म्हणा. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. ती सगळीं येतलीं आनी सियोन दोंगरार गितां गातलीं. सर्वेस्परान दिल्लीं उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेदवा युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत खुशाल बरीत जातले. तांचें रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद भरीत जायशें तांकां बुजयतलो. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. उद्गार उबे रावात. Alleluia, 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 alleluia. आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू करतालो तें सगळें पळोवन सगळो लोक अजाप जायत आसलो. चवळ जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमच्या मतींत बरें कसो. मनशा पुताक बेगीनच धर्न लोकांच्या हातांत दितले. तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तावन लिपोवन आसलो जाल्ल्यान तें तांचे मतीक गेलें ना. तरी पूण ह्या विशयांत जेजू लागीं विचारूंक ते भियेले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, हर एका मोडा उपरांत सुर्याची किरणां ह्या सुर्याचो उजवाड फंगता. हर एका कश्ट उपरांत संतोष आनी आनंद मेळटा. हर एका पिडे उपरांत बरी भलायकी आमकां लाभता. हे जावन आसा आयच्या वाचपाचो सारांश. इस्रायल फौजेच्या जिवितांत 3 संगत्यो गरजेच्यो जावन आसली. द लायफ ऑफ इस्रायलाइट्स वर बिल्ट ऑन 3 T's. 3 संगती विशयांत तांचें जिवीत बांदून हाडलें जावन आसा. ते जावन आसा इंग्लिशेचे 3 T. तोरा, टेम्पल एंड टेरिटरी. पवित्र पुस्तक, टेम्पल या देव मंदिर या तिसरें जावन आसा तांचो जागो. इस्रायल परजा
बॅबिलॉनच्या बंदरीतावन फाटी आपल्या स्वंत गांवां फाटी येतात. तांकां जाय जाल्यार तांच्या जाग्यार तांणी वस्ती करतात. तांचे थंय आसा तो पवित्र पुस्तक, पूण तांचे थंय अनेक गरजे संगती जावन आसा ते टेंपल या देव मंदिर ते बांदूंक तांणी आरंभ केले, पूण तांचे काम ते पोंदा पावूंक ना. पूण तो लोक चिंतूक पडलो, आतां कितें जावंक पावतलें आमचें जिवीत. आमचे थंय आसा देवाचें उतर, आमचे थंय आसा पवित्र पुस्तक, आनी आमचे थंय आसा आमचो जागो, आनी आमची तिसरे संगती आमचे देवळ या देव टेंपल आनीक तयार जावंक ना. देव आमचे थंय आसा गी म्हणलें ते क्वेश्चन मार्क तांचे कळजांत रमता. तेसल्या वेळार आयचो प्रवादी, आयचे पयले वर्साप जकरिया प्रवादी भितर प्रवेश जाता. तो ताच्या दर्शनांत ताच्या दर्शना मुखांतर ता इस्रायल परजेक एक भरवोसो दिता. तो सांगता ता देवळ ते जेरुसलेम टेंपल बेगीच तयार जातलें. ता टेंपलाक फातराचे व्हडले पागर आसची गरज ना. देवच संवसाराक येवन ता टेंपलाच्या भोंवतणी उज्याचे एक पगर बांदतलो. ताचेच हजरपण थंयसर आसतले आनी त्या देव टेंपलांत सबार लोक गोरवां बलिदानां आराधना ताची स्तुती करतले आनी थंयसर देवाक मेळटली ती ताची महिमा. आयच्या वांजलांत आमी आयकलें जेजू ह्या संवसार येत आसतना सबार लोकांनी जेजूची ती पिड्या गुणगांची सगळ्यात अनुभव केलो. देवाचो मोग जेजू मुखांतर तांकां प्रगट जालो आनी जेजू आपल्या शिष्यांक सांगता, वय आतां सगळो संवसार सगळे लोक म्हाका व्हरतो प्रसंगदार या व्हरतो शिकोवनदार पिड्या गुणाकरचो एक व्यक्ती म्हूण लेखता या व्हडलो प्रवादी म्हूण म्हाका लेखता. पूण इतलेंच पावना, हांवें आनी एक स्टेप मुखार वचूंक आसा. ते हांवें जेरुसलेम वचूंक आसा. थंयसर लोक म्हाका धरतलो, म्हाका मारतलो, म्हाका जिवेची मारतलो. तितलें मात न्ही, तिसरे दिसा हांव परत्यान जिवंत जातलो. पूण ताची सांग तें समजलें ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार ते शिष्य आपल्या संवसारी संगती विशयान ते चिंतून आसले. आपल्याच कशें आमकां बरो हुद्दो मेळटलो, कसो आमकां बरो अधिकार मेळटलो, कसो आमकां बरो सम्मान मेळटलो म्हूण चिंतून आसले. पूण जेजू सांगता आमी आमच्या जिवितांत कशें आसूंक आसा, कशें उपरांत नवें जिवीत आमकां मेळोंक आसा. आमच्या दिसपाच्या जिवनांत सबार पिडा येवंक आसूंक पिडा आसूंक पुरो. आमच्या जिवनांत सबार केस्ट आसूंक पुरो. पूण एक वेळ येतलो आमच्या जिविताची ते कश्ट ती पिडा पयस वतली आनी त्या सुमेजेचो प्रकाश आमचेर फंगतलो. बरी भलायकेची तो प्रकाश आमचेर तो फंगयतलो आनी आमचे ती आमच्या दिसपाच्या जिवनांत आसले ते कश्ट या लॉस, बिजनस लॉस कितेंय आसूं दी, चोच सोमी आमकां एक यशस्वी दितलो म्हूण आमचो पातय न्ही. तेच आमी त्याच समेती आमी पातय येवया आनी आमच्या दिसपाच्या जिवनांत मुखार आसूंक त्याच समेती आमकां आमी समर्पण दिवया. आमेन. Gisanko D5 page 40. Kaniko gewurami ayliam bapa Opun ditam jututa Bhakti ponaso gurtvo bapa Svikar tum karye bapa Sacrifice bohutim somya Jesusu Ama sarvan sasnik jivit labomso Ge bapa kaniko Ge
बापा कानिको म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वदा देवा बापाक मंतस जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या दवाक सर्वेस्पोन मानून घे. देव आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताक चे आवेश भक्तीन उडास काडून आमी तुका हे बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेची आदारान आमीच तुका मंतस तसले बलिदान सदां जावंक निर्मी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक तीन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्ताच्या बाय बाबा खातीर तूं अजाबवंत वळखून आमी तुका तीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसोन आमच्या फायद्या आसो. भाग्यवंत आमकां मनीस भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तुजे दिनवळीचें गीत गावून तुजे कनवळेन आमी वाखाणता. शेकांशीत प्रिथिवीचे मेघाचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपुरबाय तुजी धायळाय. तुजे ल्हानवी सकनीचे ककुतीन तुवें नाचर घाली आनी असो सोडूनदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. तांचे उदेशी देवदूताची जळबा संतोशांत वाकांत सर्गा तांचे वाखाणुचे आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार आसो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान ही देणे पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस म्हणून ससूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. त्याच बरेच्या बांजतच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्नी कराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनच्या पसत वरवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Bawa tersebut pergetuya. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jivan zala. Oh bhavarta so good, ami pergerta, Jesu novya yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता
आणि हो जिविताचो उंडो अंचुरांची कास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवन कंदी सेवा करून आमकां फोव केले देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कोट आनी रगत सुतला सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचे विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पेटा पावला आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रेत्मगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस दरम्यान ती आमच्या बाबा बाबांची काकूत कर तांकां आनी तुजे जगत म्हळ्यार समेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमकां समेस्तांची दया कर म्हूण मागता आमकार म्हळ्यार देवाची माय संगाती सांजचो पती संत आर्नॉल्ड जॉन्सन जोसेफ फ्रनाडमेट्स भगवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मनवळ्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सरणीची आज्ञा म्हणून धरून त्याने शिकेले प्रार्थना दीर्घन म्हणूया आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे केल्या आमकां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वच कांय आमकां दी सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सुरंदार येजू क्रिस्ताची येणे भरोशा आत्रितले आमकां तुज्या उदार काकोते शिरपत्न सुटय आनी शिर अकादंत वाटय स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मताय म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसबेच्या बबरतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमाय तिका शांती दी एकवटा संभाळ तुमची येताय आनी रसवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसो. मोगाचो आनी एकवट गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेले संसाराचे पाप करतात ती शेलेच्या जीवन आपल्यान ती सुभागी सुमिया तुमचे देवचे आमकां फोना तुझ्या उतरण्यास आमकां भलायकी मेळटली. गीत संको E28 पेज 62. हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्या दिता हांव उलो हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्या दिता हांव उलो. आत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोच तूं हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर्वस्त प्रास हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक आसा दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण
संपात येवन तूं म्हज्या काळजांत सहाय म्हणपात येवन हांव तुका वेगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवडीत जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे हांव केदींच हांवें जेजू तुजें दान केदींच हांवें वेगळा संग म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमीन प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचो आवाज उडास काडून ह्या पवित्र जीवनांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें जिवान तुवें आमकां भरलाय अवंकार मेळचे देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदेक बरोवन आमचें जिवीत तुका सोडिल्ले भुरग्यांचे मोगाचे जिवीत जावन हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. गिसंको N14 पेज 187 वंदितां वर्णितां ये देवमाये भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावून हरसितां दिनवासां हांव पारी मोये आज तुका भक्तीन वरबेन नमान करूं जिनियेच्या पयनार कश्टान वरां दिमाये आमकां तुजी मजत जिनियेच्या पयनार कश्टान वरां दिमाये आमकां तुजी मजत वंदिता वर्णिता ये देवमाये भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावून हरसितां दिनवासां हांव पारी मोये आज तुका भक्तीन वरबेन नमान करूं मोगाळ पुता सोवें हांव पार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां मागीर कुसाचे करुवें आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. भोवमोगाच्यान तुमकां समेस्तांक म्हजे नामान आनी प्रणाम. दैवी कलोरेतीर मंदिर आपलो वार्षिकोत्सव व्हडा दाबाजीक रितीन आचरशिता. ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर शेनवाराच्या दिसा सकाळीं 9:30 वरां थावन दनपरां 12:30 वरां पर्यंत वार्षिक परब हांगासर चलतली. म्हणजे शेनवाराची एका दिसाची रेतेर हांगासर आसतली. सांगाता सुडासतरा ऑक्टोबराच्या 2 तारखे उपरांत हर एका शेनवारा हांगासर हरशेंच्या बरी सकाळीं 9:30 वरां थावन 12:30 वरां पर्यंत शेनवाराची एका दिसाची रेतेर आसतली. आनी अकरेक सकाळांक कावन्सिलिंगाक कुमसारांक वैयक्तीक यासकांच्या भेटेक तुमकां अवकाश आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव मोगान स्वागत करतां. ह्या वार्षिकोत्सवाच्या बाबतीन 3 दिसांची सीधा प्रसारीत रेतेरी हांगासर आसतली. सप्टेंबराच्या 20 आनी 9 तारखेर ब्रेस्तारा सप्टेंबराच्या 30 तारखेर आनी शुक्रारा ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर 3 दीस सांजेर 6 वरां थावन 8 वरां पर्यंत सीधा प्रसारीत रेतेर आसतली. आनी शेनवाराच्या दिसा ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर दाबाजीक रितीन सकट लोक सांगाता मेळोन ही परब आमी करया आनी रेतेर करया. तर देवाक आमी अर्गां ही होगलाप दिवया. आमी सांगाता मेळया ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर सकाळीं 9:30 वरांचेर दैवी कलोरेतीर मंदिर कार्नाड मुल्की मांगळूर हांगासर. समेस्तांक देव बरें करूं आनी मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें.